16 तारखेक आमी गोंयच्यान भायर सरिल्ली लंडन येवपा खातीर. इतलो एक्सायटमेंट आशिल्लो की केन्ना लंडन वतली आनी फर्स्ट टायम आमी हिस्ट्री करून येतली म्हणून. आनी आयज तो एक्सायटमेंट काबार जाला आनी परत एक फावट आमी गोंयान वचपाक भायर सरल्या. पूण आमी जेन्ना हांगा आयली आनी हांगा शोज करपाक लागली, सगळ्यात व्हडलो थँक्स आमी म्हणपाक सोदतात यूथ गोवन असोसिएशनाक, कारण तांचो इतलो सपोर्ट मेळ्ळो आनी आतां आमकां बाय बाय म्हणपाक सुद्दां पूर्ण टीम हांगा आयिल्ली आसा. आमी येतना खूब उमेदीन येयल्ले, पूण वयतना खूब जड मनान वयता, कारण एक नवें रिलेशन जोडून वयता आमी. जे गोंयकार आमचे हांगा आसा पळय तांकां आमी हसयल्या, तांकां विचार करपाक लायल्या, तांकां रडयल्या. आनी होच एक्सायटमेंट घेवन परत एक फावट परतो मोग वाडोवपा खातीर आमी परते येतले. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक गोवन यूथ असोसिएशन. ज्या ज्या लोकांनी आमचें नाटक पळयलां ते गोंयकार भाव लंडनान आसा तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी व्हडलो थँक्स आमचो कालूस मात यूथ असोसिएशन, यूथ गोवा असोसिएशनाक, त्यान भायर क्रिसाक, अशे कितलेशे जाण आसा जाणी आमकां भरपूर, टॉमी, खूब जाण आसा जाणी आमकां भरपूर मोग दिला. प्रितम, प्रितिका, हांकां कशें विसरपाक शकता आमी. हे सगळ्यांनी आमकां मोग दिला आनी हो मोग आमी इतलो बेगांनी भरून घेवन वता आनी परत येवपाक. आमी देव बरें करूं म्हणटा लंडनकारांक आनी परत येवपाचें उतर दिवन आमी म्हणटा आमी परते गोंयान वयता आनी भरपूर आमी जो सेट हाडलेलो तो हांगाच दवरून चॉकलेटी भरून घेवन वयता, सगळ्यांचो मोग भरून घेवन वयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं.